फातोर्डा भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालय वाठारांत फाटल्या 10 वर्सां सावन भौशीक बांदकाम खात्याच्यो पोरण्यो स्क्रॅपाक काडिल्ल्यो गाडयो बेवारस अवस्थेत पडून आसा. हे विशीं थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. हाका लागून ह्या सुवातेचें वायट चित्र दिसून येता. तशेंच ह्या गाडयांच्या आशिकुशीक उडयल्ल्या कोयराक लागून परिस्थिती आनीक वायट जायत आसा. पावसाच्या दिसांनी ह्या गाडयांनी उदक साचपाक शकता, जाका लागून जळारां जावपाक शकता. हाका लागून लागसरच्या लोकांक भलायकेचो धोको निर्माण जावपाचो हुस्को आसा. देखून संबंधीत प्रशासनान हे विशीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी जाफर बुदानी हांणी केल्या. PWD कडेन मरे रोड रोलर आहा न्ही, ती स्क्रॅप जावन पडल्या, ट्रक आहा, ट्यूबलायटी, गार्बेज, जायती गार्बेज थंय पडल्या. जायत वर्सां जाले PWD कितें तेजेर एक्शन घेवना. जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपा जाय. कितें टेंडर काडून फटाफट दिवपा जाय. आज गव्हर्मेंटान रूल काडला 15 वर्सां गाडी स्क्रॅप जाली जाल्यार ते हें जावपाचें म्हणून. आतां हेंच गव्हर्मेंटाची गाडी PWD अशी उरल्या जाल्यार कसो जाता. आतां पावस पडपाक कमी जाल्या, डेंगू जावपाक शकता, मलेरिया, जायते पब्लिका लागून चिंतपा जाय न्ही. पब्लिका जर चिंतना जाल्यार मागीर फाल्यां प्रॉब्लम क्रिएट जायत उरतलो. हें जाता तितले बेगीन स्क्रॅप आहा न्ही, रोड रोलर, ट्रक्स, कितें आहा न्ही, ते काडून फटाफट सॉर्ट आउट करपा जाय. कळ्ळें न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.